नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बटाट मस्का शांगो घालून दाळीचो रोस। ही हांवें अर्द कप तोरची दाळ कुकरान शिजोवन घेतल्या। एक बटाट, 2 मस्काच्यो शांगो हांवें कुडके करून घेतल्या। हे कुडके केल्ले शांगो आनी बटाट आमी दाळीन घालून घेवया। बटाट आनी मस्काच्यो शांगो आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। ताज्या खातीर तोप हांव गॅसार दवरतां। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। तातून हांव थोडेशें मीठ घालतां। मीठ घातले म्हणटकच बटाट आनी मस्काच्यो शांगो खावपाक रुचीक लागता। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। 4 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या। 1 चमचो सुकी कोथमीर, अर्दो चमचो जिरें, पाव चमच्या पेक्षा कमी मेथी। मेथी मातश्यो कमी घालपाक जाय। मेथी चड जाले जाल्यार कडू जाता। लो गॅसाचेर भाजून घेवया। तातून हांव 5-6 करबेलाची पानां घालतां। करबेलाची पानां मातशी भाजून घेवपाक जाय। भाजून जाले थंड करून घेवया। मिरसांग वांटून घेवया। ताज्या खातीर हांवें 1 वाटी सोय घेतल्या। तातून हांव भाजून घेतिल्लो मसालो घालतां। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून थोडे उदक घालून बारीक वाटून घेवया। पळयात मस्काच्यो शांगो आनी बटाट बरे शिजल्या। तातून हांव 1 टमाट बारीक कापून घालतां। टमाट घालून धवळून घेवया। वाटून घेतिल्ली मिरसांग घालतां। थोडे उदक घालतां। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालतां। 2 हरवे मिरसांगो उब्यो कापून घालतां। धवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। 1 चमचो गोड घालतां। गोडाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार साखर थोडीशी घातल्यार जाता। ओली कोथमीर बारीक कापून घालतां। धवळून घेवया आनी पळयात रोसाक बरो खतखतो येवपाक लागला। हाका आतां बरी फोडणी दिवपाक जाय। ताज्या खातीर गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातून हांवें 1 चमचो तेल घातलां। थोडोसो हिंग घालतां। अर्दो चमचो सासवां, करबेलाची पानां घालतां आनी ही फोडणी आमी रोसान घालुया। फोडणी रोसान घातल्यानंतर ताजेर झाकण घालपाक जाय। धवळून घेवया आनी पळयात रोस बरो रुचीक तयार आसा। मस्काच्यो शांगो बटाट घालून रोस केला। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।